कलांगूट हांगासर आनी पयरूच एक अशी गजाल एक अशी न्यूज म्हणटा ती तुमच्या मुखार आयली ती म्हटल्यार टिटोज लेनीच्या ऑपोजिट जो बागा कलांगूट रोड आसा तो रोड रुतल्या कारणान एक जो सिवरेज टँकर जो थंयसल्यान पास जातालो तो त्या रस्त्यान भितर गेलो आणि खंय ना खंय तरी त्या रस्त्याचे जे काम आशिल्ले ते त्याच दिसा 2 ट्रक लोबरा हाडून कंप्लीट तो रस्तो जो आसलो तो रिपेर करपाक आयिल्लो आणि तशेंच आयज आमकां एक सेम दृश्य जे आसा ते टिटोज लेनीच्या आयल्यान खोबरावाडा कलांगूट हांगासर पळोवपाक मेळटा ते म्हटल्यार असोच जो म्हाज्या फाटल्यान एक खड्डो आसा म्हाज्या फाटल्यान जो रोड आशिल्लो त्या रस्त्यार असोच एक व्हडलो फोंडो पडलेलो आसा। सकाळी सुत्रां कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की ह्या फोंड्यान आयज सकाळी 4-5 ट्युरिस्टूय पडलेले आणि तांकां स्थानिकांनी भायर काढलेले आसा। सो जो मेरेन ह्या रस्त्याचे रिपेरिंग जायना जो मेरेन काम चालू आसा तो मेरेन स्थानिकांक तशेंच ट्युरिस्टांक अशी विनंती आसा की तेंच्यांनी हांगासर येरादारी करतना लक्ष पूर्वक येवचें आनी काम करचें आनी हें जें काम आसा तें हांगासर चालू आसा। काल जेन्ना हांव ही सायड वयतालो पळय तेन्ना हांगासर पळयलें एक हसता म्हणून आनी मागीर एक बारीकसो व्हिडियो काडलो आनी सगळ्यांक धाडलो बाबा फोंड्यान कोण ना कोण पडटले मरतले त्या पयलीं मातशें येवन कितें तरी कर हांगासर आनी व्हिडियो घातला आनी सकाळी पळयत जाल्यार आमचो मोडो पडलो 4-5 जाण ट्युरिस्ट लोक उतर पडले तेंच्याच काडले गोंयच्या लोकांनी आनी हे मोड्या पडात आसा कशें पडटा कितें आतां कांयच कळना। पयलीं पडलो टिटोज कडेन आतां थंयसर आयज वा आनी आतां फुडें थंयसर पडपाचो हे जे कितें करता न्हू एक कामां दिता मातशें पावूय कामां करूंक जाय डुप्लिकेट कामां जावंक जायना अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता डुप्लिकेट कामां करून जिवनाका बरें करा कितें करता तें बरें करा लोकांक लागून लोकांचो जीव वाचोवपाक लागून लोकांक त्रास जाता खूब त्रास जाता हांगासर आनी बारीक बारीक वाटेक व्हडे पडलेले बागा सकल पळयशीत रायट फ्रॉम बागा सकल टील कलिप्सो हॉटेल पळय हा सगळे रस्ते गेल्लेच आसा। बट नेमके जावपाचो रिजन कितें दिसता सुवेज न्हू हांगा पळय ती टँक घातल्या तेंच्यांनी सुवेरेजेची थंयसर कितें तरी गडबड जाल्ली हा बिकॉज आय थिंक नो प्रॉपर फाउंडेशन जावं कितें तरी तेंच्यांनी सारकें करूंक ना नोबडी नोज द टेक्निकल पर्सन फ्रॉम जायका हॅज टू कम अँड इन्व्हेस्टिगेट ओवर अँड रेक्टिफाय द मिस्टेक विच हॅज बीन हॅपनिंग ओवर। तुमी आयज काल पळयलां आसतलें कालांगुटान येवप म्हणजे रोमो वयता हे जायका प्रोजेक्ट केल्यार ओवर 5 वर्सां जालीं आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक बरो उमेदी आसलो कित्याक हे जे उदक जमनीन पिड्यार जालां आमचें स्वेज कनेक्ट जातली आनी आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून पूण दीस इज बिकम अ वर्स अ नायटमेर तुमकां फॉर एवरी इयर हिंगासर प्रॉब्लेम जाता रोमन वयता हे फारा पयला आतां तुमी पयला फाटल्यान कितें जालां पळय तें हिंगासर सद्याक हिंगासर हे आतां फेलियर कळ्ळें तुका हे कितें केलां वयल्यान तुका तोंडाक क्रीम लायल्या न्हू आनी हे भितरल्यान हे बेश्टी क्रीम आनी भितरल्यान कितें आतां खबर ना इट इज व्हेरी रिस्की आयज आमकां वयल्यान भोंवंक पासून भिरांत दिसता दीस इज अ फेलियर हे खंयची करप्शन जाल्लें आहा हेजेर हे टॅक्स पेयराचे पयशे हे गव्हर्मेंटान जायकाशी वसूल करूंक जाय। हो एक्चुअली एक एनिवर्सरी आयजचे दिसा हो एनिवर्सरी कित्याक लास्ट इयर 21 जुलायाक आमी एक डिमांड मेमोरेंडम इश्यू केल्ले PWDन वचून तांकां शिटकावणी दिल्ले रस्ते पळय आहा ते काबार करून उडयला। जायका म्हणून एक हे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सुवेज पायपलायनिंग 10 वर्सां जालीं कालांगुटान सुवेज पायपलायनिंगाचें काम चालू आहा अजून पासून ते सुवेज चालू जायना ना तेंचे कामां चालू जाता फकत रस्ते पळय तेंचे आमकां पेजेक लायले पळय सामान्य कालांगुटाचे गांवकारांक लायले ते लायले ही आतां ट्युरिस्ट बेल्ट ट्युरिस्ट येता ते बिझनेसा पळोवन उडयले स्टार्टिंग जेन्ना जायकाचें काम चालू आसलें तेन्ना जायकाचें काम सोंपलें म्हणलें तेंच्यांनी रोड एस्पेल्ट घातले सगळे केले एव्हरी इयर इज द सेम स्टोरी एव्हरी इयर सेम स्टोरी म्हळ्यार कोणूय हे म्हणूंक शकना की ह्या फावटी जाला म्हणून कितें मिस्टेक जाला म्हणून अरे दिस इज द टोटल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर डिगिंग अप द रोड्स फॉर स्वेज पर्पसीस आनी आमी म्हणटा की हे एक मेसेज सांगूंक सोदता की हो एक एनिवर्सरी एव्हरी इयर एंड जुलाय हो सिट्युएशन रस्ते भितर वयता। दुसरें म्हणल्यार फावंटनाक कालांगूट इगोजे कडेन फावंटन इनॉग्रेट करपाक खासदार येयल्लो 10 मीटर फुडें थिंगासर ऑलरेडी एक फावंटन जायकाचो आहा
ते पळय सुएजाचे धाकणे ना तितूंतल्यान फावंटन भायर सरता. ते म्हाका दिसता आतां त्याच खासदारान येवन थिंगा इनॉग्रेट करचे पडटले, कित्याक आमी थकले, सांगून थकले. आनी ह्या फावटी आमी उगी रावचे ना. जरी तर हे डिपार्टमेंट तरी एक जाग्यार घालना, एव्हरी इयर ह्यो प्रॉब्लेम जाता. आमकांच न्हू त्रास जाता, सामान्य गोंयकारांकूय त्रास जाता, ट्युरिस्टांकूय त्रास जाता. थिंगासर बागान एक जंक्शना कडेन प्लास्टीक मारून दवरला, ते हेजे रस्त्यार प्लास्टीक मारून दवरला. तो रस्तो भितर गेला आनी 2 दीस पयलो तो धाकटो भुरगो एक सायकल घेवन तो पडलो थिंगासर. तो बाबडो इस्कॉलाक वयतालो ना खूंय ट्युशनाक वयतालो, तो सायकल घेवन पडलो भुरगो. सो यू कॅन इमॅजिन द स्टेट ऑफ द रोड. आनी म्हणटा कितें की ना आमी स्वर्णपूर्ण गोंय आनी विकसीत भारत आनी हुंयचे अरे ते लेबल दिवपाचे बंद करा. पयले स्टडी करीत रावा तुमी. एव्हरी इयर इज द प्रॉब्लम. आमी मागता हे फेलियर पळय आहा ते बाबा जायकाक हाडा तुमी जाग्यार. तुमचेशीन जायना जाल्यार आमकां सांगा, आमी वचोन आमी दारा मारता हेजे हायकोर्टाचे. जरी तर हे जाग्यार पडना, वी आर डेफिनेटली मुव्हिंग टू द हायकोर्ट. रस्ते जे आसा मेन रोड्स PWD रोड ते आयज सगळे इट इज सिंकिंग. कॅन सी कालांगूट फ्रॉम कालांगूट एसोसिएशन टू बागा रोड्स आर सिंकिंग. आमी नको आनी केन्ना कितले जातले ते. कालूच त्या दिसा पयल्या दिसा हे गेलो टँकर गेलो उदकाक, स्वेज टँकर. काल आमी हांगा गेल्लेले टिटोज लेनाचेर, तेची टिटूची माय मेलेली तेन्ना हांव भायर सरता आसतना आनी एक टँकर भितर गेलो. आयज सकाळी 4 गाडयो भितर गेल्यो. सो आमी कितें केल्लें, काल हें जाता म्हणून आमी चीफ मिनिस्टराक एक लेटर बरयली दॅट सिंकिंग ऑफ बागा रोड म्हणून कालांगूट विलेज, इट विल बी अ न्यूसन्स सारकें. आनी हांवेन मागीर तितले म्हणसर MLAकूय सांगलें, म्हणून तुमी कितें करता तें सांगात म्हणलें म्हाका, बिकॉज हे PWD काम करिना आनी इवन सुएज काम करिना. आतां हांवें सुएज हांगासर बरयल्लें आहा, एकलो मिस्टर गुप्ता म्हणून आहा तो सुएज कॉर्पोरेशनाचो, तेजो फोन नंबर घेतलो, ताका फोन मारलो. तो म्हणटा PWDचें काम. PWD हांवें विचारलें, तो PWDचो वालके म्हणून आहा तो मोठोसो कोण आहा, तो येयलो. ताका विचारलें हे कामचें हांव तुमकां लागून हेल्प करता म्हणून लागलो. हे काम सुएजीचें म्हणून लागलो. आतां म्हाका लागून कित्याक हेल्प करता? म्हाका लागून करनाका, हे गांवांक लागून करात न्हू. हे तुमीच फोडलां. आनी एक्चुअली कितें जालें, मागीर आनी एकलो ताका फोन मारलो एका PWDचे आमच्या सुएजाच्या एका. तो म्हणून लागलो तें काम PWDचें सोसूंक जायना जालें सगळें. हांवें काडली एक लेटर काडली आनी लेटर धाडली CMाक. नाजाल्यार आमी म्हणलें कोणाकूय आमचे लोक जे कालांगूटचे लोक आहा न्हू ते हे जाले सारके बेजार जाले आनी ते म्हणून लागले आमी कालांगूट बंद करुया. त्या टायमार हांवें MLAक फोन मारलो. MLAक सांगलें बाबा तूं कितें करता तें सांग म्हणून. तर तो म्हणून लागलो आपूण CMाशी उलयता, तूं आपणाक लेटर धाड, CMाक एक लेटर कर आनी आपणाकूय लेटर कर आनी आपूण तें करून घेता म्हणलो दुसऱ्या दिसा. म्हणलें बरें आहा. सो त्या पासत हांवें त्याच दिसा कालूच एक लेटर धाडली. 4:30 or 5 o'clock ताका मेवली. मागीर तो CMाशीन उलयलो. म्हाकाय सांगतलो CMाशीन उलय म्हणून तूं MLA आहाय जाल्यार हांव आनी कितें उलोवन फायदो आहा. सो तूंच म्हणलें उलय आनी CM गेव हिम रिस्पॉन्स आनी आयज म्हाका दिसता काम चालू जालां. रायट. आतां अशेंच तरी वर्साच्या वर्सा तरी हे रस्ते PWDचे रस्ते सिंक जाय जाल्यार आमकां हो प्रॉब्लेम. काल ट्रॅफिक डायवर्ट जाले टिटोज लेनाचेर. इतलो प्रेशर येयलो की तो रस्तो आतां सिंक जाता आमचो. आनी तांकांय सुएज घातलेली आहा ते रस्त्याक. सो आमी ते काल आमी पळयलो ते हिसपान. मागीर काल आमचें फेस्त आसलें 21st संडे. आनी ते फेस्ताच्या हेका पासून आमी रावना. आमी सोमते रस्त्यार गेले आनी ट्रक हाडले, माती घातली, लोबडां घातली. एटलिस्ट पंचायत रस्ते सारके केले आमी. सो हे जावपाचें खूब आहा. तुमकां म्हाका दिसता तुमकां सगळे हे मेवल्या ते हांगासर हे सिंकिंग रोड ऑफ बागा आनी टँकर. ओके, कालचो फोटो हांगासर आसतलो म्हाजे कडेन. हे सगळे हांवें CMाक धाडल्या आनी इमिजिएटली CMान काल रातीच हे दिलें सगळ्यांक. आय डोंट नो
कितें केलें तें, पूण हेंचे फोन नंबर घालून सीएमाक धाडलेले सगळे इंजिनियराचे. सो इमिजिएटली म्हाका दिसता ते एक्शन जालें आनी एक्शन जावन आतां ते रस्ते करता. आतां ते हांव देवा कडेन मागता हे रस्ते आहले म्हणून पुरो, आनीक तरी पावस पडत जाल्यार आनीक रस्तो नेमतलो भितर. रस्ते पण नेमता ते नेमके कारण कितें दिसता, कितें कशें कारण कितें जालें न्हू, हेणे रस्ते फोडले आमची बरी माती काडून येयली, रस्ते काडून येयली माती आनी कितें हाडून भितर घातले आनी ते कितें जालें सेटलमेंट करूंक ना, तेच्या वयर लोबरां घातली आनी सोमतो दामोर घातले. आतां तो PWD इंजिनियर म्हाका सांगता, PWDचो इंजिनियर, की बाबा हे काम तो सॉरी जयकाचो मनीस सांगता हे काम PWDचे 4-5 फावटी म्हणटा तेणें हॉटमिक्स घातले. हॉटमिक्स म्हणटा सारकें जावना. आतां ते टॅक्निकल मनीस आमी पात्रांव, आमी नॉर्मल मनीस, आमकां कांय कळना तुमचे टॅक्निकलाचे, पूण आमकां जाय फकत रस्ते आमी टॅक्सां भरता तुमकां रस्त्यांक, सगळे कितें आहा तितलीं भरता आमी टॅक्सां, पूण आमकां रस्ते कित्याक बरे ना कालागुटात. माय गोवा नेटवर्क खातीर कलंगूटच्यान हांव विणा मांद्रेकर.